हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रूमांतल्यान घेवन येतात। गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात। गेल्या पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे। पुराय गोंयांत कितें घडलें। वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडलो। गोयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वत्याचो पावस पडलो। तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची। रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी। गोयची फामाद माल्याची जात्रा समिती आसा ते बरीच तिडकल्ली आसा, तर ते सगळे जमिल्ले आसा। हाचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा। ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्या। तंबाखूच्या व्यसनां गाडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा। डिजास्टर मॅनेजमेंटा तांच्या वांगडा मिटींग केली। आनीकूय महत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरू नाकात। हैदराबाद गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम लायव्ह बुलेटिनाक तुमकां सगळ्यांक येवकार। आयज दिसभर कितें घडलें त्याचो आमी धांवतो नियाळ घेवया। चड वेळ वगडायनासतना सगळ्यात पयलीं या डेस्क इंचार्ज सुशांत गावस हांचे कडेन। सर, तुमचे कडेन खंयची अपडेट आहा? आयची म्हत्वाची अपडेट अशी की 2 दिसां पयलींच तुमकां खबर आसतलें की वीज दरवाड लागू जाल्ली आसात आनी नव्या दरा प्रमाण आतां तुमकां वीज जे बील आहा ते फारीक करचें पडटलें। वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरान हाचेर एक आतां स्टेटमेंट केला की वीज दरवाड ही लोकसभा इलेक्शन आसले ताच्या पयलींच लागू जावपाची आशिल्ली, पूण कोड ऑफ कंडक्टाक लागून कांयच करपाक मेळ्ळें ना, ताका लागून ही वीज दरवाड आहा जी आतां लागू केल्या। आतां हातून वीज दरवाड कमी जावपाक शकना आनी केंद्राचें जे अर्थ मंत्रालय आसा तांणी जर अतिरिक्त निधी गोंयाक दिलो जाल्यार ताचे उपरांतच वीज दरवाड कमी करूंक शकतले अशें स्टेटमेंट वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरान केल्लें आसा। दुसरी एक म्हत्वाची अपडेट अशी की तुमकां खबरच आसतलें की गोंयचे जे गजगशे आसात तांचेर वचपाक रान खात्यान बंदी घातिल्ली आनी ताच्या वयल्यान आरती परती चर्चा सुरू आशिल्ली की बंदी घालचे परस उपाय येवजण करून जर सुरक्षा उपलब्ध करून दिल्ली जाल्यार बरें पडपाचें म्हणून। आनी ताच्या वयल्यान जो आमचो पर्यटन मंत्री आहा रोहन खंवटेन हाणें हाचेर तिडक उक्तायल्ली की अशी सगळ्या गजगशांचेर बंदी घालप योग्य ना अशें म्हणून सांगलेलें। ताचेर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान जाप दिली आनी ताणें सांगलें की जी धोकोदायक गजगशां आसात तांचेरूच फक्त बंदी आसतली, हेर बाकीचे जे सुरक्षीत गजगशे आसात ते पर्यटकांक उक्ते करून दितले म्हणून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगिल्लें आसा। ह्यो दोनूय सविस्तर बातम्यो तुमकां पळोवपाक मेळटल्यो 7च्या बुलेटिनांत। तर तुम्ही ह्यो दोनूय बातम्यो निश्चित 7च्या बुलेटिनाक पळोवच्यो। फुडें वचूया समिता कडेन आनी समिता कडल्यान जाणून घेवया आयची अपडेट। हैदराबादच्या कंपनीक 150 इलेक्ट्रीक बशींची ऑर्डर दिल्ली, तातूंतल्यो तांणी फक्त 56 इलेक्ट्रीक बसी ज्यो आसात त्यो दिल्ल्यो आसात आनी उरिल्ल्यो 96 बसी ज्यो आसात त्यो तांच्यो दिवपाच्यो उरल्यात आनी हाका लागून कळाव जाल्ल्यान कंपनीक सद्या शोकॉस नोटीस दिल्ली आसा। तशेंच आतां फुडल्या 2 म्हयन्यां भितर उरिल्ल्यो बसी ज्यो आसात त्यो दितले अशें कंपनीन कळीत केलां। सविस्तर बातमी पळयात 7च्या बुलेटिनां। आता फुडें वचूया गौरीशा कडेन आनी गौरीशा कडेन जाणून घेवया आयची अपडेट। 1 जुलय सावन ब्रिटीश राजवटी पासून चलत येयल्ले जे नियम आसा ते बंद जातले आनी भारतीय स्वताचे नियम जे आसा ते लागू जातले। तातूंत भारतीय नागरी सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता आनी भारतीय साक्ष अधिनियम संहिता हे 1 जुलयाच्यान लागू जातले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें गोंय क्रांती दिसाच्या फाटभुंयेर सांगलें। त्याच बरोबर पत्रादेवी हांगासर जो स्मारक आसा ताचें लोकार्पण लेगीत 19 डिसेंबराच्या पयलीं जातलें अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें सांगिल्लें आसा। त्याच बरोबर काकुलो जंक्शन जे आसा ते फाटले कांय दिसा सावन बंद आसा। 7 जुलयाक हे काकुलो जंक्शन ओपन करपाचें आशिल्लें, पूण कांय कारणांक लागून ते ओपन जावपाक शकलें ना। मात आतां 2-3 दिसांनी हे काकुलो जंक्शन उक्तें जातलें। रस्त्याचें काम जालेलें आसा, फक्त जंक्शनाक कॉन्क्रीट घालपाचें काम चालू आसा। हे जंक्शन बंद आशिल्ल्यान काकुलो मॉल ते विवांता हॉटेल, त्याच बरोबर काकुलो मॉल ते बालभवन मेरेनचो रस्तो बंद आशिल्लो। ह्या खातीर आतां ही येरादारी उक्ती जातली आनी लोकांक थाकाय मेळटली। त्याच बरोबर आयज गोंय क्रांती दिसाच्या फाटभुंयेर फोंड्या हांगासर शेतकी मंत्री रवी नायक हाणें सुद्दां अशें विधान केलें की क्रांती मैदान जें आसा तेच्या खातीर कांय जमीन लश्करांच्या खातीर गेली, ती जमीन आतां परतून मेळोवपाचो यत्न करतले आनी हाचो यत्न राज्य सरकार करीत आसा अश्यो बातम्यो आसा। गौरीशान 3 म्हत्वाचे अपडेट्स दिल्ले आसा ते तुमी पळयात 7च्या बुलेटिनाक। फुडें वचूया दिप्ती कडेन आनी दिप्ती कडल्यान जाणून घेवया आयची अपडेट।
एके वटेन दक्षिण भारतात मॉन्सून दाखल जाल्लो आसा आनी पावस हय न्हयसो पडटा, मात उत्तर पूर्व भारतात पावसाक लागून थंय हुंवाराची परिस्थिती निर्माण जाल्ली आसा. सिक्किमा फाटोफाट आतां आसामच्या वेगवेगळ्या जिल्ल्यांनी सद्या हुंवाराक लागून लोकांचे हाल जाल्ले आसात. थंय म्हणजे फाटले खेपे सिक्किमान लँडस्लायड लेगीत जाल्लो आनी थंय जे पर्यटक अडकून उरिल्ले, सुमार 2000 मायज कितें तरी पर्यटक अडकून उरिल्ले, तांकां आतां सुरक्षीत रित्या भायर काडिल्ले आसा. मजगतीं दिल्ली आनी दिल्लीच्या हेर शेजारच्या राज्यांनी रेड अलर्ट जारी केल्लो आसा, तोय बी उश्णतायेक लागून, म्हणजे हीट वेवाक लागून थंय तापमान सद्या 45 डिग्रीज पाविल्लो आसा आनी थंय लोकांचे सामकेच हाल जाल्ले आसा. आनी दिल्लीवाल्यांक सद्या उदकाचे समस्याय उप्राशिल्ली आसा आनी ताका लागून तांकां फाटल्या खेपेक दिल्ली सरकार जो आसा ताणें न्यायालयान धांव घेवन उदकाची पुरवण करची अशी मागणी केल्ली, मात अजून ताचेर कांय तोडगो काडिल्लो ना. सद्या ह्या समस्येचेर जशें जमता ते परीन सरकार जो आसा दिल्लीचो, तो दिल्लीवाल्यांक टँकरांतल्यान उदकाची पुरवण करता. तर ह्यो तुमकां सगळ्यो बातम्यो आनी आनिकूय तुमकां म्हत्वाच्यो बातम्यो ज्यो आसात त्यो 8:30 वरांचेर टॉप 25 बुलेटिनाक पळोवपाक मेळटल्यो. आणि एक महत्त्वाची बातमी म्हळ्यार 30 मेक म्हापशा गणेशपुरी वाठारात 2 जाणांचेर खुनी हल्लो जाल्लो आनी ह्या हल्ल्या प्रकरणात अहमद देवडी ह्या भुरग्याचेर GMCत उपचार चालू आसले आनी ताका आयज उपचारा दरम्यान मरण आयलें आनी ताच्या फॅमिलीनी सांगलां की जे आरोपी आसा तांकां अटक केल्या बगर आमी ताची कूड ताब्यात घेवचे ना अशी शिटकानी ताच्या फॅमिलीन दिल्या. तर आयज आतां तुमकां ह्यो ज्यो सब एडिटरांनी बातम्यो सांगल्यो त्यो तुमी साताच्या बुलेटिनाक पळयात. कॅमेरामॅन हर्ष सयत हांव उत्तेजा गावस. हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रूमांतल्यान घेवन येतात. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात. गेलं पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे. पुराय गोंयांत कितें घडलें वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडलो. गोंयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वत्याचो पावस पडलो. तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची. रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी. गोंयची फामाद माल्याची जात्रा समिती आसा ते बरीच तिडकल्ली आसा, तर ते सगळे जमिल्ले आसा. याचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा. ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात. तंबाखूच्या व्यसनाक आडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यात भरपूर